तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिवं दी म्हणून आमी मागता. सांगत आस ह्या 6व्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाक आनी नोवेनाक तुमकां मोगाचो येवकार आमी मागता. आंतरीक सुडकेचे जिणे विशीं आमी हर एक दीस आठव चलयते आयल्या. नोवेनाच्या ह्या 6व्या दिसा आमी पुंजावचें पिशें ना समाधानाचें उशें म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करता. आयची देवस्तुती आमकां पुंजावचें पोकळ आशेतावन भायर येवंक वाटो दाखयतात. पुंजावचो मनीस संवसारांतल्या सर्व मनशां पैकी मोस्त दुबळो आनी निर्गतीक. पुंजावचो मनीस पाल्यांच्या भियान जियेता जाल्यान तो स्वतंत्र न्ही. दुडू घर जागो आस्त नांव पदवी सगळें वायट म्हणून सांगचो इरादो हांगा न्ही. बगार हांतले वांटून घेवचें मन एकले थंय आसा तर तो आंतरीक सुटकेचे वाटेर सोलसो मनीस म्हणयत. पुंजावंक काडची वांटोवंक काडली तर सर्गराजांत यथेश्ट फळ राखून आसा. हो संदेश मतींत घेवन आयचें हें मिसाचें बलिदान भेटयतना हेरां थंय उदार जावंक आनी अनागत्य खाणां जेवण पाड करच्या संस्कृतायेंतावन पयस रावंक पेसाडया. आज वावरड्यां पासून मागतना आमचे तशेंच आमचे तावन सेवा घेतात तांचें बरेंपण आशेवन वावर करचें बरें मन लाभून दी म्हणून आमी मागया. साची मेटा काड घालते पोळी कुरपासून सुम्या सुमो येता. ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका घरखान दिता. ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका घरखान दिता. सुविस्फोटो देव आमचो प्रस्न सर्गा सोमसासो एका पुत्रान ताच्या संसार रचितलो आपल्या सारक्यान ताणें मनशा रुपी केलो देखून निसाकी बापूय तो सर्वांचो. संतोषाची मेटा काडून घालते पोळी कुरपासून सुम्या समोर येता. ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका घरखान दिता. ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका घरखान दिता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोवे आसू. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां देवान दिल्ल्या ध्यानान थंय आमी तृप्ती पावनातल्याक तशेंच देवान आमकां दिल्ल्या ध्याना खातीर ताका अर्गां दिवंक सुकोवन पडुल्ल्या खातीर बोक्साने मागोवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी उदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मसकुनी उसारून सांगता. मनान जितो दोनान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संकवार मुरये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
Sumya kakutkar, kakutkar. Krista kakutkar, kakutkar. Krista kakutkar. Sumya kakutkar, kakutkar. Sumya kakutkar, kakutkar. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा जिजूच्या बहुपवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोण दोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती चडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. नामान थोडी वाट सोमकून इल्लो पयस गेलो. तेन्ना देवाच्या मनशा एलिसाच्या सेवका हेहाजीन आपणा इतल्याक चिंतलें, म्हज्या धन्यान ह्या आरामगार नामानाक हाडल्लें कांयच घेनासता ताका वचोंक दिलें. सर्वेस्पराच्या पुताचो सपूत हांव ताची वाट धरून वेतालो आनी ताचे कडचें कांय म्हणी हाडटलो. हेहाजी तुर्तान नामानाच्या पाट धरून गेलो. आपणा फाटल्यान कोण एकलो धांवून येता म्हूण कळटस नामान आपल्या रथांत देवलो आनी ताका राखून रावलो. ताणें विचारलें, सगळें सारकें आसा? गेहाजीन जाप दिली, वय, पूण म्हज्या धन्यान म्हाका अशें सांगून धाडलां, एफ्राईमाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या प्रवादाच्या पंगडाचे दोग तरणाटे हेच घडये म्हजेशी आयल्यात. दया करून तांकां एक तालेंत रुपें आनी 2 बरे दगले दी. नामानान ताका म्हळें, दया करून 2 तालेंतां घे. आनी तीं घेवंक ताणें ताका आग्रो केलो. ही रुपयाची तालेंतां ताणें 2 पोत्यांनी घालीं आनी तीं 2 बऱ्या दगल्यां सवय आपल्या सेवका कडेन दिलीं आनी तीं हेहाजी मुखार व्हेलीं. ते दोंगराचेर पावतच हेहाजीन ताणें हाडलेलें तें घेतलें, आपल्या घरा व्हेलें आनी त्या मनशांक तांचे वाटेन धाडलें. तो भितर सरून एलिशा मुखार रावलो. एलिशान ताका विचारलें, हेहाजी, तूं खंय गेल्लोय? ताणें जाप दिली, तुजो सेवक खंय वचोंक ना. पूण एलिशान ताका म्हळें, तो मनीस आपल्या रथा वयलो देंवोन तुका राखून रावतना हांव अत्म्यान थंय हाजीर नातलो म्हणून तूं चिंताय? दुडू मुस्तायकी जायतना म्हणलें, दाखा म्हणलें, बकरे, गोरवां, साकर आनी साकरणी घेवंक योग्य वेळ हो? नामानाचें खोड तुका आनी तुज्या संततीक सदां सर्वदां लागून आसतलें. हेहाजी एलिशा सरसिलो गेलो आनी तो खोड लागून हिमा परी धवो जालो. देवाचें उतार हें. भीतर सरता सर्वेस्पर राजा महिमेचो. भीतर सरता सर्वेस्पर राजा महिमेचो. ऋतुम आनी अंत्यक्रिस्त काय सर्वेस्पराची संसार होताचो.
निर्मळ काळजान येता तो सोलो भोंब्या आराधन करना तो सोलो भितर सरता सर्वेस राजा मैमेसो तसल्या त्या मनशाक निसवून बेसव लागतले देवी कुर्बेचे बेसव लागतले असले दर्शन ताचे पळोवंक आशेता ताका पळोवच्या लालेवन आसा भितर सरता सर्वेस राजा मैमेसो भितर सरता सर्वेस राजा मैमेसो Alleluia gavia, sumia găsia, tacea publicnava, public usaria. Alleluia gavia, sumia găsia, tacea publicnava, public usaria. Hitanga novi, sumia knavadia. Hinnari vaso taka वर्णिया ताची संस्कृत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वागण्या Alleluia गव्या सुम्याक हसिया ताच्या पवित्र नावा भोगलेक उसाल्या Alleluia gavia, sumia găsia, tacea publicnava, public usaria. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमच्या सवे असो सामाते प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरे कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो पथ्यान तें लिपयता उपरांत संतोशान वचोन तो आपलें आस्पदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरें चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाचें आस्पदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता देवाचे उतर हे मागणी तुका क्रिस्ता बाळोक जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो अंतरीक सुरका जोडची कशी म्हणल्यार नियाळाच्या सांकळींत आज आमी पुंज आयिल्लें आमकां समाधान दिना वा जे कितें आमचे लागीं बायल्यान आसा तें न्ही बगार बायल्यान सगळें आसून भितरल्यान हांव कितें जावन आसा तें आमकां खरी सुरका दिता म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करता मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां हर एकल्याक आशा आसा हांवें ग्रेस्त जावंक जाय म्हजे लागीं मस्त पयशे आसूंक जाय बरें घर आसूंक जाय बरें कुटाम आसूंक जाय म्हाका बऱ्या तरान जियोंक सगळें जाय म्हणली आशा हर एकल्याक आसा आनी तें जोडच्या खातीर आमी हर एकली कितलो वावंट करता कितलो वावर करता कितलो सॅक्रिफीस करता सकाळीं तावन सांज पर्यंत वा रात पर्यंत आमी वावर करता काम करता आनी जें कितें हांव आशेतां ती ग्रेस्तकाय तें बरेंपण जोडूंक आमी प्रयत्न करता पूण आमी आमकांच एक सवाल विचारूंक जाय ह्या जोडणेच्या धांवणेंत
हांव कितें जावंक पावलां या पावल्या हें सगळें हांवें जोडुल्ले वरवीं हांवें म्हाका कितें जोडून घेतलां हें सवाल आमी हर एकल्याक विचारूंक जाय. रात आनी दीस आमी गोलचे मात्र न्हय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो. कितली वावट काडल्या वरवीं तितलो वावर केल्या उपरांत म्हाका कितलें समाधान आसा, कितल्या बऱ्या तरान हांव जियोंक शकता हें आमी चिंतून पळोवंक जाय. साहित्य पोवची आमी हें जोडच्या वावरांत आसांव, आमी कमोवच्या रास करच्या वावरांत आसांव आनी आमच्या जिवितांत जाय जाल्लें गरजेचें शांती समाधान भलायकी आमी विबाडन घेता. आमी तरणाटे आसतना घट आसतना आमी जायतो वावर करता रात आनी दीस, पूण ताच्या उपरांत उतर प्राय येता आसतना हांव कितें जावंक पावतां. हांवें जोडुल्ल्या जोडी वरवीं वा हांवें केल्ल्या वावरा वरवीं म्हाका एक शांती समाधानाचें जिवीत जियोंक जाय. त्या दाळा मात्र जें कितें हांव वावर करतां वावंट करतां या सॅक्रिफीस करतां ताका एक अर्थ आसा. आमच्या बोवारी पळया मोगाच्या भावनान भयणीनो, हांवेंच म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां कितलेशे जण रात आनी दीस गोलतात. थोडे फावटी तांच्या मोतींत स्वार्थ आसता. तो स्वार्थ जावन आसा हांवें आनेकल्याच्याकी व्हड जावंक जाय, म्हाजे लागीं आनेकल्याच्याकी चड ग्रेस्तकाय आसूंक जाय, म्हाका दुसऱ्या आनी हेरांच्याकी चड मानून घेवंक जाय, म्हाका मान गौरव मेळोवंक जाय. असल्या एका स्वार्थान कितलेशे जण वावर करन तांच्या मोतीचें शांती समाधान ताणें विबाडन घेतलां. आयच्या विशयाचो इरादो न्हय आमच्या लागीं ग्रेस्तकाय आसूंक नजो म्हणून, आमच्या लागीं ग्रेस्तकाय आसूंक जाय. करोडांनी आमचे लागीं आसूं दीत आमी ग्रेस्तकाय या पयशे, पूण तें सगळें आसल्या वरवीं मोगाच्या भावनांनी भयणीनो भितरल्यान म्हज्या काळजांत म्हज्या मोतीक समाधान आसा गी, हांव बऱ्या तरान संतोशान जियोंक शकता गी हें आमी विचारूंक जाय. मदर तेरेसा म्हणटा, दुबळ्या मनशाचो हांसो कितल्यो सोबीत, कितल्यो स्वादीक तांच्यो हांसो, कित्याक त्यो हांसो तांच्या काळजांतावन येतात. पूण ग्रेस्त मनशाच्या तोंडार हांसो पळोवंक आमी कश्टोवंक जाय. आमी साहित्य पोवटी आमची ग्रेस्तकायेंत आमी आमकांत गुलामपणान घालता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. जायते पोवटी ग्रेस्तकायेचो हंकार या व्हडपण आमचे थंय आसता आनी जायते पोवटी आमी पळयलां ती ग्रेस्तकाय जोडून घेतल्या मनशांनी थोडे फावटी हेरांक कीळपणान देखचें. म्हजी ग्रेस्तकाय म्हजें व्हडपण हांव म्हणलें तो एक अहंभान जायते फावटी मनीस आपणाकच विंगड करून दवरता. ही काणी हांव तुमकां सांगता, तुमकां कळीत आसूंक पुरो. रायाच्या आस्थानान जायते उंदीर आसले खंय. त्या उंदरांत पैकी एकल्यान एक दीस रायाची वज्राची मुदी गिळून सोडली. आतां त्या उंदरा पैकी खंयच्या उंदरा म्हणून दंड मारचें. जायते जण आयले, कितें केल्यार त्या उंदरा सोदून काडूंक जावना. हळ्ळेंतलो एकलो मनीस आयलो आनी ताणें उंदरा पळयलें, एका उंदराक धरलो आनी मारलें आनी ताच्या पोटांत ती वज्राची मुदी आसली. त्या वेळार रायाक अजाप जालें, तें कशें तुवें सोदून काडलें. तो म्हणलो, केन्ना एकलो ग्रेस्त जाता तो हेरां संगी बसना. हो उंदीर इंगड बसोन आसलो. केन्ना एकलो ग्रेस्त जाता तो हेरां संगी बसना. जायते फावटी हें आमचें एक चिंता जावन आसा. आज आमी दोऱ्या भितर जियोवची, वण्टी भितर आमच्या वण्टी भितर आमचें कुटां बांदून हाडचीं. जायते फावटी आमी समाधानान आसा गे मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. तातूंत आमकां समाधान आसा गे. समाधान मेळचें केदाळा आमी हेरां थंय वांटून घेता. केदाळा
त्या दाळा आमी हेरांक दिता त्या दाळा आमचे ते संतोष आसता. हांव ह्या दिसांनी हांगा पळोवन आसा जायते जण वरवीं हाडटात आनी हांगासर दवरतात. ते दवरता आसतना तांच्या तोंडार एका रितीची एक समाधान, एका रितीची एक तृप्ती, संतोष पळोवंक मेळटा. आनी जायते फावटी तुमचो हो अनुभव की जावन आसा मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जायते फावटी हो अनुभव तुमचो जावन आसा. केदाळा तुमी देवाक दितात, केदाळा तुमी आनी एका मनशाक तुमच्या काळजांतावन संतोशावन तुमी हेरांक कुमो करतात. त्या दाळा तुमचे थंय एका रितीचें समाधान आसता, एका रितीचो संतोष तुमकां भोगता. आनी तें जावन आसा आमी जोन घेवचें, तें आमी जोन घेवंक जाय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. पुंजावन आमी केदाळाय ना समाधानान जियोवचें न्हय, तें आमकां सुडका दिना. आमकां सुडका दिवचें केदाळा आमी हेरान थंय देवान आमकां दिल्लें वांटून घेता. त्या दाळा आमकां सुडका मेळची जावन आसा. सांत पावल म्हणटा आमची दिश्ट सराणांतल्या वस्तूंचेर आसूंक जाय. जर तर आमची दिश्ट सोरोवण्याच्या ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर आसा, आमी सदांच कळवळ्यान खंतीन आमी जियोवन आसता. केदाळा आमी चिंता त्या सराणांतल्या वस्तू विशयान, त्या सर्गा राजा विशयांत. कें जोन घेवंक आमी केदाळा ह्या संवसारांत वावर करता तो मनीस बागी जावन आसा, तो मनीस संतोशान जियेता. पळया सांत सांतिन्यो, जायत्यो सांत सांतिन्यो ह्या संवसाराक ह्या संवसाराच्या वस्तूंक पाठ करतात. ह्या संवसाराच्यो वस्तू आमकां नाका म्हणटात आनी केदाळांत आनी देवाक सोदून काडलो तांच्या जिवितांत. केदाळांत आनी देव म्हजो संतोष सोदून काडलें. त्या वेळार तांणी सगळ्या संवसाराक पाठ केले आनी तांचें ध्यान त्या देवाचेर दवरलें. जाचे लागीं देव आसा तो मनीस बागी जावन आसा मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. ज्या मनशा लागीं देव आसा तो मनीस बागी जावन आसा. केदाळा आमी चिंता देव म्हजी ग्रेस्तकाय, देव म्हजी आस्त. केदाळा त्या देवाक आमी पुंजावन दवरता. त्या दाळा आमी खरें समाधान आमच्या जिवितांत जोडूंक शकतल्या. देखून जेजून म्हणलें पयलें सोदा तुमी सर्गींचें राज आनी सगळें तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळटलें. पयलें सोदा तुमी सर्गींचें राज. त्या दाळा मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां जाय कितें तें आमकां देव दितलो. कळवळचें न्हय, सदांच कितें जाता म्हणून दरवरचें न्हय, हांवें कशें आनीक पुंजावचें म्हणून खंत काडची न्हय, पूण आसल्ल्यांत संतोष पावचें. आसल्ल्यान संतोष पावचें. जो बागी तो मनीस कोणा लागीं एक मांद्री, एक उशें, एक वोल आसा म्हळ्यार कोण ताचे लागीं कितें आसा तातूंत संतोष पावता तोच मनीस बागी जावन आसा. हें बाळक जेजूचें नोवें करता आसतना बाळक जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. देव मनीस जावन ह्या संवसारांत येताना ताका देवान रावळेर बांदून दवरूंक ना, ताका भांगाराची काटी ताणें दवरूंक ना, ह्या मोव गजडी ताणें तयार करून दवरूंक ना. ह्या संवसारांत देव जल्मोन येताना दुबळ्याच्या दुबळ्या परिस्थितींत तो ह्या संवसारांत जल्मोन आयिल्लो. आमी जर तर तें घडीत नियाळटा जाल्यार बाळक जेजूचें बागी जावन आसा आमी. कित्याक केदाळा आमी चिंता म्हजो देव तसल्या एका परिस्थितीन जल्मोन ह्या संवसाराक सुडका हाडूंक शकला जाल्यार देवान म्हाका इतलें दिलां तातूंत हांव बागी जावन आसा म्हणून आमी संतोशान जियेतले. हांव मोरये मायेचें जिवीत आमी पळयवया. देवाच्या पुताक जल्म दिता देखून देवान तिका ग्रेस्तकायेन दवरूंक ना. देवाच्या पुताक देवाच्या पुताची जतन घेता देखून देवान ताच्यो सगळ्यो वाटो संप्यो करूंक नात. बगार मोरयेचें जिवीत कश्टांचें जावन आसलें. मोरयेचें जिवीत हर एका दिसा तें कश्टांचें जावन आसा, पूण त्या जिवितांत मोरी माय संतोष पावली. कित्याक देवाचें हजीरपण ती सदांच त्या बाळक जेजूच्या तोंडार ती पळयताली. असलें जिवीत आमचें जावंक जाय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. आज आमी वावराड्यां खातीर प्रत्येक जावन मागता. हर एकल्या आमी वावराडी जावन आसा. ह्या वावरांत
आमी आमचें कुटाम आमचें जिवीत आमी बरें करूंक प्रयत्न करता हर एका दिसा सकाळीं उठ्ठाना आनी सांजे न्हिदताना आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय आयच्या दिसा देवान म्हाका भलायकी दिल्या आयच्या दिसा देवान म्हाका दिसपडटो ग्रास दिला आयच्या दिसा हांव वावर करतना म्हाका अणुवारांतल्यान देवान राखोवन येला हें आमचें चिंतप जावंक जाय केदाळा ह्या वावरांत आमी देवाचें हजीरपण पळयता देवाचो हात पळयता देव आमकां जायतें दिता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देव आमकां जायतें दिता आनी प्रत्येक जावन तो आमकां दिता शांती आनी समाधान तो मनीस जो कोण तें शांती समाधान जोन घेतला तो मनीस बागी जावन आसा आमच्या जिवितांत देव आसूं दी जाचे लागीं देव आसा तो संपूर्ण जाचे लागीं देव आसा तो समाधानी जाचे लागीं देव आसा तो तृप्तेन जियेता आनी त्या दाळा मात्र जे कितें म्हजे लागीं आसा तातूंत आमी समाधान पावतले आनी ताचे वरवीं आमी अंतरीक सुटका जोडून सदांच आमच्या जिवितांत शांतीन आनी समाधानीन जियोंक शकतले आमेन. मोलादीक वस्त्रांनी मोतिया आशिलाय तू दुनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया मोलादीक वस्त्रांनी मोतिया आशिलाय तू दुनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया भुंड्या वायना सोवे अर्पिता अर्येतेने कानीक जावं तुका दिवचे स्विकार कर काळीज मोचे मोलादी वज्रांनी मोतिया आशिनाय तू धनिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सुमिया. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवपा मानता असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मेवणी आमचे नकी शुभेच्छा दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करून फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सवते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकें आनी एक देणें आमच्या दिनवासाच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्गांनी संवसारान देवतांचो दळबार तुका मान भोव मान दिता तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार बदला तुज्या वैभवान सर्गीन तुका जय जय सर्वेश्वराचे नांव येता ताका जय सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो
तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण सतस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bovarta so good purgatuia. Sumi Gesù melo, Sumi Gesù melo, Sumi Gesù jivan sala. Oh, Bovarta so good. Ami pergertam Jesu novyani todo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचे विस्तलेले तुझे पवित्र उगडास कर. फ्रांस आमच्या भगिन बापा लुईस पाल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या यासारखे वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची एकाकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखार मोड पळय फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार बरे देवाची माई सांगाती भगेन झुजे तिसोपती भगेन धर्मृत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमकां सदांच दिसपट तो ग्रास दिवच्या देवाक दिनवासून जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतें सर पदकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण ज्या पयस म्हज्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. माया मागो गुडसावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू आमची खरी ग्रेस्त खाय. देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती अशें येवजण आपण लाभलेलीं आम्हा समेस्ता सुभागी. सम्या तुझ्या पुत्रांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड
आमच्या जिविताक सांभाळ. Tuntania, postu sumia, tuja masa, tuja reta, समर्पण देता आमचो जीव तुका, पोस्तू सासणेक जिविताच्या खाणान आमकां. तुजन्या पोस्तू सोम्या, तुझ्या मासान, तुझ्या रक्तान. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावा मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हणून तुवें येवजिले. या तुझ्या मोगाचे येवजण्यापासून वदीन असण्याचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आपले तुजी सर्व सगळ्या मनशांक पावयून आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गा तुका ससनाक वाकानूंक आमकां पावयून आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावन सोमोसो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो, तरांच्या गजान तो मनशांक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. ज्ञानाऱ्यां शिकल्लो जेजू मिस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांच्या सर गजान तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया आनी प्रत्येक सावन आज आमी वोवराड्यां खातीर मागतना आमच्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमी हर एकले वोवराडी जावन आसाव. एका न्हय तेका रितीचो वावर आमी करनासाव आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या जिविता खातीर. त्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. कसलोय तुमचो वावर जावन दी मोगाच्या भावा भयणीनो. तो वावर पवित्र कर म्हणून देवा जेजू बाळका लागीं मागात. तो वावर तुमी करतना देव तुमकां तुमच्या कश्टांक फळ दिवन दी. तो वावर नितीन आनी सतान करूंक देवाची कृपा आमी मागया. त्या वावरा वरवीं आमचें कुटुंब आमी बांदून हाडूंक, तशेंच बरी समाज, एकवटाची समाज बांदून हाडूंक देवाचो आदार मागया. आमचो वावर करूंक आमकां बरी भलायकी दी म्हणून आमी मागया. आमच्या वावरा वरवीं आमी कितें जोडटा तातूंत आमकां शांती, समाधान, तृप्ती दी म्हणून आमी बाळोवक जेजू लागीं मागया. तशेंच काम नासतना आसात तांचे खातीर आमी मागया. तांकांय एक काम फावो जावन दी, तांचोय वावर सफळ जावन दी म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. ए भगवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरां उक्तावपी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दी उखललो आसता. तुका पातयेंलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमचो बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बदले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळचे कुसचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घालून आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घालून आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
जेसू बळका आमचेर बेसांग आनी आयक आमचें मागणे जेसू बळकाक मागणे ये अच्या पंचा जेसू बळका आमच्या बेसार काळजांचेर कागोळची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपण आमी तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार संदी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कुमक आनी बुसावन आमकां धाड बापा आनी पयत्म्या संगता आमी तुका वर्णुच्या बळो जेसूक अर्गां दिता आसतना आमकां एक वावर दिल्ल्या खातीर आमकां एक काम दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया आमचें काम करूंक आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर जेजू बळकाक आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया ये बो उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या त्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पाती तुजेर आमी दवरता तुजे आच्या पंच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत म्हजो सोडून दीत सर स्तुती आनी महिमान सांग बाळका जेसू आम सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे सोवे रावण तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावण तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावण तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पुर्यात्मे सवें जी येता रास करता ससनाच्या ससनाक सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसूं सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा